आनीक असे कोर्स घेवचे तुम्ही आणि बरे प्रगती करचे आणि सदांच फुडें तुम्ही आपले नाव सदांच वयर करचे। बायलां आजकाल काय फाटी ना, सगळे कडेन फुडें आसा, हे तुम्ही आजकाल सिद्ध करून दाखोवपाचे। खूपशा जाणांनी शिकला कारणान शिकला आसतले आणि म्हाका आता खरीच उमेद जाता चडशी बायलां फुडें सरोन कितें तरी शिकोन आता कितें तरी तुम्ही शिकोनूच हे घरा कडेच रांदून घरातल्यांकूच वाडचे न्हू, तुम्ही कितें तरी तुमचो बिझनेस स्टार्ट करचो। आता कितें एक ग्रुप आसा, तुमचे ग्रुप्स आसा, ग्रुप्साचे अंडर तुम्ही एक ऑर्डर्स घेवन तुम्ही ते आपलो बिझनेस बारीकांसून स्टार्ट करचो आणि तुमकां सगळ्यांक ऑल द बेस्ट। आज तुम्ही वेगळे वेगळे पदार्थ केल्लेले आहात, हेचो अनुभव तुमकां घरांच्यानूच येयल्लो आसतलो, पण ह्या प्रोग्रामा थ्रू तुम्ही वेगळे वेगळे डिशीज शिकल्यात आणि तेंचे आयज तुमकां अभिमानूय वाटता आसतले की आमी हे करूंक पावल्यात म्हणून। आयज वेगळे वेगळे चिकन लॉलीपॉप आनी कितें हे आयटम आसात, हे कदाचित तुम्ही फक्त रेस्टॉरंटानूच पळयल्ले आसतले किंवा केन्ना तुम्ही ऑर्डर हाडटा आसतले, पण आयज तुमकां स्वताकूच अशें दिसता आसतलें न्हू की आमी सुद्दां सक्सेसफुली हे करून दाखयलें म्हणून, आणि तुमकां एक वेगळो आनंद तेतून लुटता येतलो। आणि त्याच्या परस जेन्ना तुम्ही हे करून दुसऱ्यांक खावयता आसतना तेचो इंट्रस्ट अजून वाडत वयतलो। हेच तेचे हेतू आसले की आमी हे वेगळे वेगळे प्रोग्राम तुमच्या फुडें हाडले। जेन्ना दुसरे फावट नेक्स्ट जेन्ना येतले तेन्ना हेच्या पलीकडे जे आसतले तेतून सुद्दां तुम्ही फुडें वचपाचे, कारण कुकिंग म्हणटात हे तुमच्या आंगान ते गुण आसातूच, पूण अबाव दॅट म्हणजे तेच्या पलीकडे जे आसतले हय टायपिंग आसा, नर्सिंग कोर्स आसा, कंप्युटर, तेतून सुद्दां टेलरिंग मोस्ट इम्पॉर्टंट टेलरिंग हेतूनशी सुद्दां खूब बायलां एक्सपर्ट आसात, पण तेतून तुमकां वेगळे वेगळे आयटम नवीन नवीन शिकोवंक मेळटले आणि हे चान्स ही ऑपॉर्च्युनिटी परत परत मेळना, कारण जेन्ना हेतून ग्रुपान जेन्ना तुम्ही शिकोवंक वयता तेन्ना तुमकां खूब अचिवमेंट मेळटा। आज तुमकां सर्टिफिकेट सुद्दां मेळटले, फुडें एग्जामी जातले, आयज तुमचे प्रॅक्टिकल जाले, रिटर्नूय तुमची एग्जाम जातली, पूण हेतूनूच तुम्ही सिद्ध करतात की आमी फक्त एज अ किचन वायफ म्हणून घरानूच रावपाचे, हेच आमचे हे ना तर भायर सरून सुद्दां आमी फुडें रेस्टॉरंट सुद्दां चलोवंक पावतली अशी सुद्दां तुमी इच्छा पाळूंक जाय, आणि ती इच्छा तुम्ही तुमच्या पुरतीच मर्यादीत दवरू नका, तर आणि दुसऱ्या लोकांकूय तुम्ही प्रोत्साहन करा की आयज आमी हे कुकिंग शेफ जाले, सर्टिफिकेट मेळ्ळें आनी दुसरे तुम्ही चान्स घेयात, दुसरी ऑपॉर्च्युनिटी घेयात तुम्ही, आणि फुडले जे स्किमी येतले तेतून सुद्दां तुमची भर आसपाची अशें म्हाका तरी दिसता।